आदेश दिले इतलेच खातीर की काही लोकांचे फोटो धाडलेले की काम आता बी चालू आहा. ऑलरेडी डायरेक्टर चीफ सेक्रेटरी हांगा आशिल्ले तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आरएफओ जो आहा ताका सस्पेंड करपाची गरज आहा आनी जो पर्यंत डिसिप्लीन आमी हाडिना गव्हर्मेंटान आनी आमच्या डिपार्टमेंटान आमच्या योग्य तरेची कारवाई केली तरी बी ते फुकट वयतली, कारण कोणाक कळचें ना कितें चल्लां. डीसीएफाक बी शो कॉज नोटीस दिवपाक लायला, डेप्युटी कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. तो जर तेजी चूक आसली ताका बी सस्पेंड करपाक आमी फाटीं रावचे ना. मेन म्हणजे कित्याक की वाघेरीचे पूर्ण हिल ऑलरेडी फायर मूव्ह करपाक लायला, विल बी अ प्रोटेक्टेड एरिया. डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कांयच जावचें ना वाघेरीला. आम्ही ऑलरेडी निर्णय घेतलेला आसा आणि सरकार जेन्ना निर्णय घेता आणि सरकार म्हणजे माझ्या लेवलाचेर जेन्ना आमी निर्णय घेतलाय, माझे ठाम मत आहा की हे फॉरेस्ट आणि हे सगळे इको टुरिझमचो फॉरेस्टाचे जे हांव उलयतां, इको टुरिझम जे वेगळे आसता. मेन म्हणजे फॉरेस्ट प्रोटेक्शना खातीर आनी जे कितें करूंक जाय, पावलां जे घेवंक जाय ते आमी घेतलेच. त्याच बरोबर परत एकदा सांगता की म्हाजो भाग जो आहा तो एक फॉरेस्ट रिलेटेड आमचो एक परिसर आहा आणि त्याचबरोबर पीपल आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅव टू को एक्झिस्ट. त्याचबरोबर ह्या सगळे विदाउट परमिशन, विदाउट टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, काल टाउन प्लॅनिंगाचो बी स्क्वॉड गेल्लो, ते रिपोर्ट फायनलायज करतले. आणि जे कोण लँड ओनर आहा, ज्या लँड ओनरांनी ते व्हायलेशन केल्ले आसा त्यांचेर एफआयआर दर्ज करून ते योग्य तरेचे एक्शन डायरेक्शन्स दिल्ले आसा इन रायटिंग. आणि तुमीच पळया कोणी विकला आणि कितें विकला ते तुमकां ऑटोमॅटिकली कळटा, तुमकां सेल्डीड गावतले ते कितें जालां ते. आणि हे तरेचे एनओसी बी फॉर सेल ह्या तरेचे जमनी दिवपाचे ना, प्रोटेक्टेड एरियान आसा ते आमी हांव आमचे लॉ मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल त्यांचे कडेन चर्चा करून सब रजिस्टर कडल्यान ते झोनिंग योग्य तरेचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियर आसलेले दिवं नाका म्हणून फॉरेस्ट रिलेटेड एरियाज ह्यो तरेचे गोष्टीची खंय तरी चर्चा जावपाची गरज आसा. पूण प्रोटेक्शन हे वाघेरी हिल जे म्हणटा ताका प्रोटेक्शन पूर्णपणे आमी दितले. ते एक्टिव्हिटी कांयच जावची ना. तुमीच म्हाका सांगा, योग्य ते परमिशन मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट योग्य ते एरिया जी आहा फॉरेस्टान पडना, बफरान पडना दिवपाक काय हरकत ना. पण त्याचबरोबर विदाउट एनी कायंड ऑफ परमिशन ह्या तरेची एक्टिव्हिटी आमी अलाव करचे ना. स्टॉप वर्क ऑलरेडी दिल्ले आसा. आरएफओ अजून सस्पेंड करू ना, फायल मूव्ह जावं नाका. सो आणि डीसीएफचेर कालूच हांवें ट्वीट केला की करता म्हणून. आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां पर्यंत जातले. आणि मोर्चे तुम्ही एक आदेश काडिल्लो पळय हिल कटिंग जाता म्हणून, हिल कटिंग आणि रोड जो करता आमी जे काय पेपर जे पळयल्ले आसा ते चेकअप करपाक सीटीपीक ऑलरेडी सांगलेले आसा योग्य तरेन. कित्याक केन्ना केन्ना कोण तरी व्हिडिओ धाडटा, जर कोणी तरी पूर्णपणे परमिशन घेतल्या मागीर हांव मदीं वचून ते हे करूं शकना. म्हणून ते योग्य तरेचे इन्व्हेस्टिगेशन करून म्हाका इन्फॉर्मेशन दी म्हणून सांगलेले आसा सीटीपीक. प्लस आमी आयज डिसिजन घेता बोर्डान ते तुमकां की जे कितें 17A जे कितें लागता ह्यो जे हिल कटिंग इतर काही गोष्टी, हे प्रोजेक्ट जेन्ना प्रपोजल येता अप्रुवलाक तेन्नाच पीडीए आनी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान दिवपाची गरज आसा, इनकॉर्पोरेटिंग एव्हरीथिंग. आणि ते परमिशन दिवन तुम्ही पहिली प्रोजेक्ट घालता, मागीर तुम्ही हिल कटिंग करपाच्या भानगडीत पडटा. म्हणून आमी आतां जे कितें हिल कटिंग ह्यो तेजी गोष्टी जाल्या ते योग्य तरेचे केस बाय केस बेसीसचे सीटीपीक सांगून ते इन्व्हेस्टिगेशन करून जे कितें करूंक जाय आनी जे काही पेनल्टी घालूंक जाय सगळे पेनल्टी घालून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. पण ह्यान फुडें आमी डायरेक्ट एफआयआर आनी कारवाई आनी स्टॉप वर्क आनी परमिशन आमी दिवचे ना. जे एरिया इवन लो लायंग एरियाज जे आहा, लो लायंग एरियात तुम्ही पळयता की लोक सावकाश फिलअप करता लो लायंग एरिया, मागीर परमिशन घालता कन्वर्जरा खातीर काय ओडीपीन. म्हणून आमी स्पॉट तयार करतले वचून चेक करपाक हे फ्रेश फिलिंग आहा काय पयली ओरिजिनल जे गोष्टी आसा. आनी तुमचे गुगल मॅपिंगातले हे जे सॅटेलायट इमेजीत तुका एज इट इज कळटा की बॅकवर्ड तुम्ही पळोवंक शकता की कितें परिस्थिती आसली आनी आयज कितें परिस्थिती. ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय, नाल्यार कितेंच उरचें ना गोंयांत. गोवा जर युनिकनेस आमकां मेंटेन करूंक जाय तर योग्य तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हाका तरी दिसता की ल्हान ल्हान झोनल प्लॅन्स करपाची गरज आसा. आयज रिक्वायरमेंट बी वाडल्या. आता तुम्ही जर खेडेगांवांत रावता काय सेमी अर्बन एरियान रावता, हे सगळे गोष्टी आमी करूं शकता. पण ताका एक ट्रान्सपरन्सीचो मॉडेल वापरल्यार म्हाका दिसता एनजीओ पासून तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचे मनान काय गोष्टी जे आहा लोकांक कितें जाय ह्यो सगळ्यो गोष्टी, प्रेशर कितलो आसा जमनीचेर, हे सगळे समजून घेवन योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आसा. मोर्ची संबंधी हांवें तुका आतांच सांगलें की जर तेंचे कडेन योग्य तरेचे परमिशन सगळे आहा, फाल्यां कोणी तरी आतां काय केन्ना केन्ना कितें जाता की कांय कडेन टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सगळे परमिशन दिता पूण मागीर पंचायत एनओसी दिना. मागीर लोक तशेंच इन्व्हेस्ट कोण करतात तेंचे कोण घरां बांदूंक सोदतात ताका मागीर परमिशन गावना. आतां कांय कडेन कितें आसता की ते वेगळे तरेचे विशय आसता. आता जर त्या मनशा कडेन सगळे परमिशन हांव ते हाडूंक शकना, परमिशन शिवाय जे खंय कारवाय करूंक जाय ते करता. पण जे काही इलिगॅलिटीज आहात ते डेफिनेटली आमी करता. पण रेक्टिफिकेशन रिपेर रोड ते आमच्याकडे सीटीपीक ऑलरेडी सांगलेलें आसा. टीम धाडून पूर्णपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची टीम गेल्ली
आमची टीम गेल्ली पण त्यांना वॉट एव्हर ते रिपोर्ट आहे ते सबमिट करतले आयज बोर्डान आमी चर्चा करतले. एलओपीन मदीं एक वक्तव्य केलें की तुमी तेका एलओपी लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांव म्हाका पर्सनली टार्गेट हे पळय हांव कोणाचेच नाव घेना. जर कोण स्वताहून फुडें येता आनी सांगता की आपल्याक टार्गेट केलें वयता मागीर त्या मनशाकूच खबर आसूंक जाय की कितें घडलां तें. हांवें कितें सांगलें की हे सगळें जातकूच योग्य तरेचो रिपोर्ट आनी गरज पडल्यार एसेंब्लीन हांव टेबल करतलो रिपोर्ट जे कितें आहा. आनी एक लक्षात आमी घेवंक जाय, आमी सगळे राजकारण करता लोकां खातीर, लोकांचें हित सांबाळपाक, गोवा राखपाक म्हणून आमी राजकारण करता. भारतीय जनता पार्टीचो हांव एक मंत्री आहा. देशाचे आमचे सगळे नेतृत्व, मुख्यमंत्री सगळ्यांनी विश्वास दवरून आनी आमचे अध्यक्ष श्री तानोडे विश्वास दवरून आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. जबाबदारी लुटपाक दिवंक ना, जबाबदारी दिल्ली आसा कितें तरी सेवा जनतेची करपाक म्हणून, आमचे बोल्सां भरपाक म्हणून आमकां हांगा मंत्री करूंक ना. दुसरी गोष्ट कितें आहा की पब्लीक ऑफिस जे असता हे स्वताचे गेन खातीर वापरले गेल्यार इट इज अ व्हेरी क्लियर कट इफ इट्स इन द ब्रॅकेट ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट वेर यू यूज पब्लीक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन. हांवें केन्ना कोणाचें नाव घेवंक ना काय कितें घेवंक ना, पण कारवाई डेफिनेटली चल्ल्या खुबशी म्हायती आयिल्ली आसा. ते खुबशे गोष्टी रिवर्ट करचे पडटले, ते रिवर्ट आमी करुया. ते कमिटी केल्या, विश्वीक आनी एकटो करूं शकना, ती कमिटी थरयतली कितें योग्य.